A2. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या, तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या, एकाच मोन्यान एकाच काळजान, तुझी मुखार आमी येता. एकाच मोन्यान एकाच काळजान, तुझी मुखार आमी येता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सर्वस्व तुमचे सव्य आसूं. आणि तुमचे सवय आसूं. प्रितीच्या बहिणी भावनो या दिसा खातीर देवाक तीन वाजताना पुनोवन जिवन जालेल्या जेसूक आमच्या जिवितांत आमी अणभवूंक आनी परगटूंक कुरपारी बोळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फात परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्वपरिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मरण चिंतून थोरान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत वेंकटेश्वराचे द्वार बरे सगळ्या दुखाक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या परस्परां लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपरिदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. Sumya kakut kun, Krista kakut kun, Krista kakut kun, Sumya kakut kun, Sumya kakut kun. मोहिमा देवा खून स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वपरिदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुपुता, सोम्या देवा देवाचे शेले, तू संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. मी समीप बेरयता जेरुशा रॉड्रिगेस हाचे पासत आयज आपणाचो वाडदीस समोरमता. तो ताचे पासत मागतना सगळ्या पासत मागुया. चिंकोण आपणाचो वाडदीस समोरमतात. तशेंच चिंकोण पिडेंत आसा जो हॉस्पिटलांनी घरांनी ताणें आमकां मागूंक लायला ताचोय उगडास करुया. ह्या दिसांनी आमच्या SSC भुरग्यांच्यो एग्जामी चलतात. तो तांकांय शिकूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी गिन्यान फाव कर म्हणून मागुया. देवा आमच्या बापा, जेजूच्या पुनोवन जिवनपणाच्या दोबाचीक समारंभांत वर्सान वरोस तूं आमकां संतोश भरीत कोत्ताय. ही परब आमी फकत बायल्या दोबाच्यान समर्पूंक दिवं नाका. बगर आमचो कालचाचो संतोश जिणेची नवी चालीन सांबाळूंक शासनाच्या आनंदाक तयार जावंक आमकां करपा दी. आमच्या सोम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवजी आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतांनी रासवो चलयता शासनाच्या ससनाक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासावेले वाचप. पेद्रू आनी जुआंव एकदां सांजेची 3 वाजता प्रार्थना करूंक देव मंदिरांत वेताले. एका जल्माच्या लांगड्याक उबारून व्हरताले आनी देव मंदिरांत भितर सरतल्या लागीं
ताणें भीक मागचे दिसपोटी देव मंदिराच्या सुंदर म्हणटा त्या दारा सोरशीं ताका दवरताले. पेद्रू आनी जुआंव देव मंदिरान भितर सरता तें पळोवन ताणें ताचे लागीं भीक मागली. पेद्रून आनी जुआंवान तांचे दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हणलें, आमकां पळय. आपणाक तांचें कितें तरी मेळटलें म्हूण चिंतून तो आशेन तांचे वाटेन पळोवंक लागलो. पूण पेद्रून म्हणलें, म्हजे लागीं रुपें ना, भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान चलूंक लाग. तेन्ना पेद्रून ताच्या उजव्याक हाताक धरून ताका उबो केलो. थंयचे थंयच ताचे पांय आनी कुबे गोट जाले. उडयो मारून तो चलूंक लागलो आनी चलत आनी उडयो मारीत आनी देवाक वाकाणीत ताचे बरोबर देव मंदिरांत गेलो. तो चलता आनी देवाक वाकाणटा म्हूण सगळ्यांनी पळयलें. देव मंदिराच्या सुंदर दारा सोरशें बसून भीक मागी तो होच म्हूण तांणी ताका वळखलो आनी त्या मनशाक घडले ते विशीं ते अजापून तोटाकले. देवाचें उतोरें. देवाचे बड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो सगल्यांचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. सर्वेस्पराक वाकाणात ताचें नांव परगोट करात. पोरसां मदें ताची कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किनोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गाजोयात. जाबाब, सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. ताचे पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोल सोदीत रावात. जाबाब, सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. ताच्या चाकराक आब्रामाच्या पुता दुवानो, ताणें विंचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तो सर्वेस्पर आमचो देव शेकान शेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. जाबाब, सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. ओजार पिणकांक दिल्ले उतराचो आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें आब्रामा कडेन कबलात केली. इसाकाक सपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जाबाब, सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, 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 सर्वेस्परान घोडिल्लो दिसो संतोशी आनी आनंद बरीत जावया. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, सोरेस्पोत तुमचे सव्य आसूं. लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू पुनोवन जिवन जालो त्याच दिसा ताचे भितरले दोग जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या इमाऊस नांवाच्या गांवांत वेताले आनी जें सगळें घडलेलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खुद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखनासांक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयिल्लें. ताणें म्हणलें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस दुखेस
तोंड करून ते थांबले. क्लेओफास नांवाचे हातांतले एकल्यान जाप दिवन म्हणले, जेरुसल्यांत ह्या दिसांनी घडला ताची खबर नासलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार गाय. ह्या उतराक ताणें म्हणले, कसली खबर? ताणें म्हणलें, नासरेतकार जेजू विशीं घडला ताची. देवा आनी आख्खे पोरचे मुखार कन्यांनी आनी उतरांनी पदवेन बोललो प्रवादी तो आसलो. आमचे मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मन्नाचें फर्मण मारून धरून दिलो आनी कुसार किळायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो वच म्हूण आमी रावताले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आयज तिसरो दीस जालो आनी आमच्या भितरल्या थोड्यांनी बायलांनी आमकां घबरायले. उजवाडचेच आदी ताचे फोंडाशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तो जीव आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण कोणाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितले म्हूण घोळये आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलेंय स्वत मानूंक चड मनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवान भितर सरूंक नाका आसलें काय? मागीर मोजेसा आनी सगल्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागतल्या तितल्याय शास्त्राचो ओत तांकां सांगूंक लागलो. इतले म्हणसर ते वेताले ते गांवा लागीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें केलें. पूण तांणी परतून ताका म्हणलें, आमचेशी राव. सांज जाली आनी दीस धारेर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाता रावंक गेलो. तांचे सांगाता जेवणाक बसलेलो तेन्ना ताणें उणो घेतलो. देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी ताका दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उकडले आनी ताणें ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना ताणें एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पयत पुस्तकाचो ओत आमकां दितालो तेन्ना आमचे काळीज भितरल्या भितर उलपताले न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसल्याक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एकठावलेली आसलीं तीं तांकां मेळ्ळीं आनी तांकां सांगलें, सोमी खरोच पुरोन जिवन जाला आनी सिमावांक दिश्टी पडला. आनी तांणी वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उडो मोडटना ताणें ताका वळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावलो, पीटर माथसन हो बरोवणार आनी पुस्तक बरयलेलें द स्नो लेपर्ड आनी ह्या पुस्तकाचेर तो आपणाच्या जिविताची एक गोडणी बरयता. आनी कसली गोडणी गाय. पीटर माथसन आनी ताचो इश्ट जेन्ना इंडियेक आयले पळय तेन्ना वाटे चलताले रेल्वे स्टेशनाचे कुशीक. थंयचो तांकां एक क्रिप्पल जालेलें भुरगें दिश्टी पडटा. क्रिप्पल म्हणजे ओपांगूळ, जे पांय सारके वांकडे तिकडे आसलेले, ताचे लागीं चलोंक जायनासलेलें. जमनीर रावून नाक पासून जमनीर तेंकताले आनी अशें जोरोन जोरोन फुडें वताले. जेन्ना हें भुरगें मेळटा पळय तेन्ना पीटर माथसनाचो इश्ट ताका म्हणटा, व्हडले म्हणटा, हांगासर थोडीं जाणां आपणाच्या भुरग्याचे पांय मोडटात बिजनसाक लागून, भीक मागूंक लागून. पण तेन्ना पीटर माथसन चिंता, हांचे पांय अशें कित्याक लागून काय? आनी आपूण कितें तरी करूंक येवजिता ताका सारकें चलपाक लागत. प्रितीच्या भयणी भावनो, पीटर माथसनान फकत चिंतालो अशें करपाक. आयच्या पयल्या वाचपान पेद्रू आनी जुवांव थंयसर आसलेलो ओपांगूळ मनीस जो चलोंक जायनासलेलो पळय, ताका एकाच उतरान ताका चलूंक लायता. ताका म्हणटा, रुपया आनी भांगर दिवंक म्हजे लागीं ना, पूण नासरेतकार जेजूच्या नांवान हांव तुका हुकूम घालता, उठ आनी चल. आनी तो लोंगडो
उठता चलता उडकी मारता देवाक वाकाणटा हीच मिलाक आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्या जेजूच्या नांवान कांय बरी वस्तू घडटात पूण ताचेर विस्वास दवरूंक जाण आसा दर एका क्रिस्ती मनशाचे उलो जाण आसा प्रितीच्या भणी भावानो आयच्या शिवटमान आमचेशी राव तोच जेजू आपूण पुनोवन जिवन जाला ही खात्री दोगा इश्टांक इमावसाचे वाटेर वेतल्या शिसांक तो दिता आनी खेरीत भाशेन जेजू कोण सो तांकां मेळटा काय 3 वस्तांनी जेजू मेळटा एज अ ब्रोकन ब्रादर मोडलेलो भाव मोडलेलो उतर आनी मोडलेले उंडो एज अ ब्रोकन ब्रादर जेजू कोण कहो मेळटा एक वाचूर कसो जो एक सुरो चलता आनी ते वाटेर एक सुरो चलप म्हळ्यार भिरांत पूण जेजू एक वाचूर कसो मेळटा पळय तेन्ना हे दोग जाण इश्ट ताका म्हणटात आमचे बरी चल आमचे बरी चल आनी उपरांत चलता चलता जेन्ना ते खबर जेजूचीच सांगतात तेन्ना जेजू तांचे दोळे उकोडटा कितें म्हणून काय ही सुमूत आनी शास्त्र ताका उक्तें करून देवाचें उतर ताका सांगून देवाचें उतर ताका मोडून आनी उपरांत जेन्ना जेजू एक पावल फुडें मारता तेन्ना ते म्हणटा आमचेशी राव आनी जेजू ताचेशी वेता रावपाक उणो घेता उणो मोडटा तेन्ना ताचे दोळे उकोडटात की तोच जेजू पुनोवन जिवन जाला ही खात्री तांकां फावो जाता आनी एक खात्रेन आनी कुशालकायेन ते आपणाचे शिसाशी वेतात आनी उरलेल्या शिसांक ते परगट करतात जेजू जिवन जाला प्रितीच्या भणी भावनो हो जिवन जालोलो जेजू आमच्या काळजांनी रावूंक गरजेचें पूण काळजांनी येतलो जेन्ना आमी ताका आमची काळजाची दारां उकोडटा तेन्ना विलियम हॉलमन हांट हो फामाद इंग्लीश पेंटर ताणें एक पेंटींग फामाद पेंटींग केलेलें द लायट ऑफ द वर्ल्ड 1854 ह्या वर्सा आनी ह्या पेंटिंगाचेर तो दाखोवळ करता जेजू थंयसर भायर आसा दारार मारता तेन्ना आपणाच्या इश्टाक आपूण हे पेंटिंगाक पळय आनी कितें कशें दिसता तें विचारता तेन्ना इश्ट बारीक नदर मारता हे पेंटिंगाचेर आनी म्हणटा हे पेंटींग एकदम बरें आसा फकत एकूच एक फ्लॉ आहा मिस्टेक आहा ताका लॅच ना खिळी ना तेन्ना विलियम हॉलमन हांट ह्या आपणाच्या इश्टाक म्हणटा पळय म्हणटा जरी तर ताका खिळी तर बायलान तर आसलेली जाल्यार जेजू ती खिळी उकडून भितर सरपाचो खिळी बायलान ना खिळी दर एका मनशाच्या काळजान आहा काळजाचें दार उकडूंक गरजेचें दर एका मनशान तेन्ना जेजू भितर सरतलो प्रितीच्या भणी भावनो जेजूच्या पुनोवन जिवनपणाची परब आमी संभ्रमल्या आनी खरेंच ह्या जेजूक आमी अनुभवतले जाल्यार आमच्या काळजाची दारां ताका उकडूंक गरजेचें जेन्ना आमी काळजाची दारां उकडटा तेन्ना होच पुनोवन जिवन जालो जेजू आमी घेवंक पावतले हांव ताका अनुभवूंक पावतले हांव आनी ताका परगटूंक पावतले हांव फकत आमची उतरां जावनी आमचेशी राव सोमया Scene 10. Baba boyni, bapak beju, bangar naka rupe naka. आपल्या काळजा सोवे वोपू जेजू तुझे काळीज मागता आयच्या दिसा आगे चिरी देवा कुशी कुरीस लेगू मोगान वेगोन जिवीत सोडू जेजू तुझे काळीज मागता जेजू मागता कुशीन दिता सगळेंच मोची बापाक म्हज्या भणी भावना म्हजें तुमच्या बलिदान सोरपदिरात देवपाक
मानता तसले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नातके पवित्रतेच्या दावाक सुरवेस्पर मानून घेवं. मोगाच्या बापा, हे 5 परबे समयार पयत स्नानान नव्यान सोलमल्यान ताचे पासत उपकारी कालसान हे बलिदान तुका समर्पिता. तें तूं दोयालायेन मानून घे आनी तुका विस्वाशी रावूंक आम्हा समेस्तांक तुजो आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन. सुरेस्पोत तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. आमची काल जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाचता. सुरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सुरेस्परा पवित्र बापा, स्वर्गकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून हे उत्तम काळात तुजे मोहिमेचे कित्ते आनी वाखाणी व्हडले दोबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली. तोच तो दुलोप निरोपराधी मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुरून जिवनचा नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी स्वर्गीचो सोल दोलबार निरंतरी कायता तुजे मुखार. Surgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उसर्गी तुका सोयसो उसर्गी तुका सोयसो सर्वेस्पराची नावियेता सर्वेस्पराची नावियेता taka soiso taka soiso usorgi tuka soiso usorgi tuka soiso. बापा, खरोच तूं पवितून सगळ्या पवितपणाची सोर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परेन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले, तुमी समेस घेयात नांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मुनच्या पासत ते वारोतेले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Vattaco good porgotuya. Sumia Jesu ami ologada ali ekachitle pieta ditle pauti tu voi bova Jesu ami tuže moron porgotuya. बापा, जेच्या मनाचो आनी जेवणपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक खंयची सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समजता.
पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराकी प्रितमेचेर विस्तारलेचे पयच बेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंली बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनोन जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी ज्येश्ठा कोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसोलीत मुखार मोल पोलियोंक फाव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर मी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, भाग्योन जुजे तिच्या पोती सांगाती, भाग्योन तो दुता, भाग्योन तुझे वास आनी सोरकांनी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे संगाताची महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू ताई, पवित्रत्म्याचे एकपणान सरपदीदार बापा, सर्वंतनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुरुंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन तीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीय, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चिंतलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारीख पडोवन दिवं नाका, पूण वायनांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायनांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंस्काय आमकां दी. सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक भरोशान उतरेकता. तर आमकां चिवदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पुंचे पयस बेच्या बाटाचे दिसकाल आनी कशे पणवणे तिका शांती दी आनी तूं सगळे एकवटान सांबाळ. सो जियेता आनी रासवो चलयता सासणाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. इचती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, म्हणजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Daci udogamu Iugiuci daniliaru Civitazo undohamu Kavugiuci bugiliaru Civitaci udogamu Iugiuci Daliliaru Civitazo undohamu Kavugiuci bugiliaru Amzotmo danila Tukapivu asheta Amzotmo bugela tukakavu andeta amsotmo danela tukapivu asheta amsotmo bugela tukakavu andeta Munchan mochi bavatilya Kenastaka lakchinatan Munis mochi sochi aira Tomui kenat buke
Muncan moci babatimlian Kenastaka lakcinatam Munis moci sociaian Doi kenat buketonan Amtot mo danelan Tukapibong asyedam Amtot mo bukedam Tukakabong audedam Amtot mo danelan Tukapibong asyedam Amtot mo bukedam Tukakabong audedam Katuya. प्रितेच्या बापा प्राचीन काळान कालसाच्या अंतरेकांनी कोतकोतीत मागण्यांनी आनी कुडी आत्म्याचे ढोणवणेन आमच्या आदल्या पातकी चालीक आमी पाठ केल्या आनी आत्म्यांक नितोलसान पास्काची परब आमी समोर उमल्या पुनोवन जिवन चालल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी आतांच घेतल्या ताच्याच बोळान नवी रचनेची म्हणजे तुज्या खोऱ्या भुरग्यांची चाल आमी आमचे जिणेन सांबाळशी कर जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमेन सोरेस्पोत तुमचे सवी आसूं तुमची सोव्या आनी सोर परिरात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचुयात पुनोवन जिवन जेजूची शांतीन तुमकां धाडटा सोय सोय सोरेस्पराक देवाचे व्हड उपकार सोय सोय सोरेस्पराक Case 6 Ponadlo dziwon zalocu Isu Ponadlo Jezus zalocu Isu Ponadlo dziwon zalocu Isu Ponadlo Jezus zalocu Isu Sorbot vida roznara Koidi koso Ponadco Konacando ruksaj Civitacia Gornara Dolir gula Monaco Konacando ruksaj Monatlo Живот Zaloso Isus Ponadlo Jezus zalocu Isus Ponadlo Život zalocu Isus Ponadlo Jezus zalocu Isus